एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी आयज हांव वयता संजूगेर रावपाक. एक दीस रावतले फूल डे आनी पॉसिबल जाल्यार दोडामार्गांव वयलो गणपती बीन पळयतले, थंयसले बीन दर्शन घेतले. एक्चुअली त्या दीस हांवें गेल्ले तेन्ना दर्शन घेतलेले, बट म्हाका कॅप्चर करूंक पॉसिबल जावंक ना. बट आयज पॉसिबल जालें जाल्यार बाजारान गेलेच जाल्यार गणपती बीन तुमकां दाखयतले, तुमकांय बीन दर्शन दितले बाजारांतलो गणपती कसो कितें आसा तो. कारण संजय गेल्यांक लागींच आसा दोडामार्ग. सो गायज जाल्यार तर संजयगेर आयज वयतले, रावतले फूल डे आनी सकाळी येतले. सो चला या. आनी हो पळय संजय येयला म्हाका व्हरपाक. संजय ओय हाय कर मरे, हाय कर मरे. सो तुमकां आवाज येवचो ना कारण गाडी चालू आहा न्हय, तेका लागून. भायर सरले आनी अर्देक पावस गावलो आमकां आनी व्यू हांगच्यान एकदम बरो दिसता. आमठाणे म्हणटात हांगसर. व्यू पळयत काय बरो दिसता तो. हो पळयत संजय, हांगच्यान न्हू व्यू एकदम बरो दिसता. आनी ते सायडीन आसा न्हय, ते सायडीन मोपा एअरपोर्ट आसा. आनी तो जो दिसता पळय तो आमठाणचो ग्रावंड आसा. सो हांगच्यान व्यू एकदम बरो दिसता. आनी मोपा एअरपोर्ट आमकां तसो लागीं आसा, हांगच्यान सारको दिसता. आनी पावस येयलो मदींच, पावस आमकां गावचो नासलो अर्देक पावतल्या. बट कितें जालें, गाडी चलयतालें हांव मातशी ट्राय मारतालें, सो तेका लागून पावस गावलो. तो एरोप्लेन हांगच्यान कसो दिसता आनी खरोच व्यू एकदम बरो आसा पळय. इतल्यान अर्देक पावतले आसले आमी, हेका लागून उरली. तुवेंच सांगली गाडी घे 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 म्हणून. सो पळोवया आतां कितलो टायम रावचो पडटा. बारीक बारीक पावस पडटा तरी बट भिजो शकता आमी, कारण रेनकोट ना. हांवेनूय रेनकोट हाडूंक ना. संजया कडेन खबर. संजय तुजे कडेन रेनकोट आसा? वाव, इतलो व्यू बरो दिसता पळय तरी. थंय पळय एकदम बरो दिसता व्यू. सामको काळोख काळोख जालो त्या सायडीन, पावसान काळोख केला. सो गायज गेलो पावस, बारीक बारीक शिवारतालो तो आनी आमी पावस गेलो तशी गेल्ली बरी. जाल्यार व्हडलो येत ना जाल्यार उरतली हांगसर. भरपूर तसो काळोख केला पावसान. आनी आई बीन वेट करतली घरा कडेन. सकाळी येता म्हटलेलें हांवें. एक्चुली म्हाका ती गणपती विसर्जनाक गेल्ले पळय तेन्नाच सांगताली आई बी, म्हणजे संजयची आई आनी संजयचो भाव म्हाका राव म्हणटालो. बट तसो कितें प्लॅन करून वचोंक नासलें हांव रावपाचो, तेका लागून म्हाका रावोंक गावंक ना. सो म्हटलें आयज या. आनी आईन थोडी गाडी बीन चलयली आतां, कारण हांव गाडी शिकता सद्या. गाडी शिकोंक जाय म्हाका. यो मरे, परत ना दिल्यार पुरो, परत गाडी चलय म्हणटलो म्हाका. आनी पावसान तरी काळोख केला. पळोवया. यो मरे, पयलें तेंच गाडी घे म्हणून परत. कितें रे, या नाका आतां? आतां परत खंय रावंड मारू? काळोख केला पावसान. कितें? सो गायज परत एकदां रावंड मारता आनी तेच्या मागीर घरा वयता, नाल्यार हो काय आयकपाचो ना. पयलें परत पावस येयला आनी परत आसली तशी त्याच जाग्याचेर येयली आमी. सो हांवें 2-3 रावंड मारले बरें. गाडी शिकतलें हांव ह्या फावट. आतां गेलो पळय पावस, भितर येयली आनी पावस गेलो. आसली तशी त्याच पॉयंटार येयली आमी पळयात.
2 राऊंड मारले आहे नसले तसे परत झाली या आम्ही पाऊस येता करून हांगसरूच उडतली नो सो या फावट हांवें चॅलेंज घेतलें हांव गाडी शिकतलें म्हणून आनी शिकोवपी अपयात वन एंड ओनली संजय आसा सर ओके ओके आसा मात मदीं मदीं फोर्स करता चलय करून एकदां मूड नासता गाडी हातीन घेवपाचो तरी बट फोर्स करता गे करून बट तशेंच आसूंक जाय तरच हांव गाडी शिकतलें हय न्हू सो गाय चला पावस येतलोच आनी आमी हांगसरूच उरतली हांगसरूच दंपर जातली आमकां सो भिजतूच गेल्ली बरी तसो बारीक बारीक पावस पडटा या न्हय संजय आमी सो चला या आमी कारण पावस चालूच उरतलो आनी आमी हांगाच उरतली पळयात व्यू बरा हा पळयात फाटल्यान म्हाज्या पावस येता यो बेगीन पावस सो गायज चला या आमी फटाफट या पावस आयज रावपाचो नांव घेयना पावस चालूच उरतलो आयज 2000 years later. सो गायज फायनली हांव पावलें संजयागेर आनी मागीर सगळ्यांची तुमकां वळख करून दिता सद्या मातशें फ्रेश बीन जाता आनी मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय संजया सो गायज हांवें ड्रेसअप बीन चेंज केलो मातसो रेस्ट केलो आनी पळय हांगसर बसलें अन्नयू थंय बसला संजयाची आजी थंय बसले मामा आई सो दंपर जाली ऑलमोस्ट 1-1.5 कितें तरी जाला दिसता 1:45 जाली आनी असो करून टायम वयता भायर पावस पडटा पळयात तुमकां दिसचो ना हांगच्यान कारण हांगच्यान आनी थंय दिसता ना भरपूर सो बारीक बारीक पावस शिवरता भायर आनी असो करून टायम वयता सो पळोवया आतां रोखडो जेवपाचो टायम जातलो अशी चाव बीन घेतली आमी आमकां कांय भूक लागूंक ना मे बी संजय जेव तुका भूक लागूंक ना संजय जेव मरे चल सो तो जेवतलो हय हांवें एक खाल्ली भाकरी आईच्या हातची भाकरी जेवंक ना भाकरी खाल्लेली वदू सो येवले खंय येयले फ्रेश जाले आनी भाकरी रगडली आईच्या हातची सो पोट एकदम टोम आसा तूं जेव चल सो काय तो असो करून टायम वयता आनी हांगच्यान अशें रावंक बरें पडटा सो पळोवया आयचो दीस कसो वयता कितें कितें प्लॅन जाता तो आयज आमी जेवली बिवली आनी आतां पळयात कितें करता ती गाडी शिकता हांगसर आमी स्लो ओट तशी ओट स्लो तू बस मरे फाटल्यान आता काय घेतलं काही करू स्टार्ट करू नका बसला आता बॅलन्स कर पहिली बॅलन्स सो काय जायच्या पयलीं न्हय आमी कॅनला कडेन म्हणटात हांगसर थंय रावंड बीन भरपूर मारून येयली माडियार म्हणटात पळय तो ते पर्यंत वचून येयली आनी हांगसर आतां ताका बॅलन्स दाखयता म्हाका तितली जमता गाडी फकत टर्नाक बीन प्रॉब्लम जाता आनी नवी हांगसर गाडी शिकता सद्या सो आमी दोगांयनी चिंतला की आमी गाडी शिकतलीच म्हणून गाडी शिकोकूच जाय आनी हो भयात म्हाज्या वांगडा येता घे रे घे बरो तो बरो चल या यो सो ही पळयात बॅलन्स करीत करीत थंय गेली आनी फाटल्यान पळयात काय बरो डोंगर दिसता फाटल्यान पळयात काय बरो सीन आसा आनी डोंगरूय कसयनात बरो दिसता
आणि या गाडी चलयता आणि ऑडियन्स पया ए ऑडियन्स ऑडियन्स ही ऑडियन्स पया तुमका पळयता अरे हय तेका सायकल शिकय पयली त्याला पहिली सायकल चलवून शिक म्हटलं का चला ए ती ऑडियन्स लाईक कर लाईक चल हे काय ते चांगलं सायकल चलवंक शिक सायकल आणि बाय संजय गेलो तो आणि मातशी गाडी शिकता बरी एक्सपर्ट तशी कोण गाडी शिकयत जाल्यार जाले अरे काय लावते गाडी शिकच्या पयलीं नाडको नाका शिकोवंक आमकां हो तर कसं पयलीं नाडको नाका शिकोवंक आमकां ती गाडी शिकत हांव कितें करूं ट्राय मारी दिसता न्हू आमी तू चालवता तू चालव कुठली नाव पाहिजे तरी तिकडे का ते दोन करता हां ओके झाली गाडी शिकून हां गाडी झाली शिकून ओके हय घेता घेता जाऊ घेऊया सो गायज आम्ही गाडी बी शिकून येयली 2-3 राऊंड मारले बरे आणि आता पियातली आम्ही च्या आणि पयात संध्याची आई आई हात दाखय ही पय नवी वांगसुरा अपयात संध्या हॅलो गाईज पय आई परत हात दाखयता तुमकां सो आम्ही आता च्या पितली गाडी बी शिकून येयली आणि बरे राऊंड मारले आम्ही न येऊन आणि हांवें सो आता च्यावेचो टायम जाला दीस असोच वयता बेगिनात वयता सो बाजारात वचून टायमूच गावंक ना आमकां गणपती तुमकां दाखयतले म्हटल्यार टायमूच ना आतां सांज जाली सो तरी बट गेलीच जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलो बाजारांतलो गणपती भायर पळोवया बाजारान वचूंक ना आमी कारण आमी न्हय गाडी शिकपाक उरली सो आतां घेता आमी च्या आनी आईन बीन नेवऱ्यो केल्या राती सो परत करतली आई तूं नेवऱ्यो आतां सो आतांय बीन करतली आमी सांजच्या टायमार सो पळोवया मागीर तुमकां नेवऱ्यो करतना दाखयता कशी करता ती आमी सो आतां आमी च्या घेता बेस्ट जालें आतां करया मगो
बाजारात या म्हणते तर चहा घेऊया आणि या पहिले उद्या गेल्याला पोय सगळ्यात चहा घेऊन आम्ही बाजारात विकले त्याच्या मागे नेवरे भरतले चालू झाला गाडी चलून आमका मजा आली भरपूर गाडी चलून मजा आली ना सर आमचं एकदम बेस्ट हा चलोवपी शिकोवपी आणि स्टुडंट आम्ही ड हा सामकी म्हणजे गोरवा बीन येयलो न्हू काय ओण बीन मारप ना शू शू करप माहिती आपणच येयता तांकां खबर आमी न्यू शिकता म्हणून पण कितें जावं शिकपाची काडू शिकतलीच आमी थोड्याच वेळान बाजारान वयतली मातशें काम आसा तें करतली आनी तेच्या मागीर नेवरे करून बसतली कांय हांवें ड्रेसअप बीन चेंज केलो आनी ऑलमोस्ट आतां रात जाली आनी पळोवया आमी नेवरे केन्ना करतली ती नेवरे करता बट सद्या आई सिरियली बीन पळयता आनी जेवण सद्या करप चालू आसा आनी भायर सगळे जाण बसल्या हांव आनी नयू किचनान बसला एपात नयू हांगसर बसला सो पावसूय पडटा आतां मातसो पावस गेला आनी ब्लॉग करूंक पावच ना खंय ना खंय बिजी उरता सो प्लीज एडजस्ट करून घेया तुमी कारण खूब दिसांनी येयला सो तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करता आनी ब्लॉग करपाचो मदीं मदीं विसारता हांव सगळ्या वांगडा बसलें की ब्लॉग करपाक कंटिन्यू करपाक विसरोंक जाता सो तुमी मातशी एडजस्ट करून घेयात आनी पळोवया आई केन्ना रेडी जाता ती नेवरे करपाक आनी फ्रेश जावन म्हाका भरपूर बरें दिसलें फ्रेश बीन जाल्यार ड्रेसअप बीन चेंज केला आनी ऑलमोस्ट ना 8:30 कितें तरी 8:30 जाल्ली आसा सो पळोवया आनी संजय गेले डॅकोर बीन अजून तशें आहा ती केन्ना काडटली फाल्यां बीन काडीत सो ती सोमत्याक सोमते अशें काडिना थोडी सोमत्याक सोमती काडिना थोडी दवरता सो तेंचे डॅकोर तशेंच आहा दाखयता तुमकां सो हे पळय डॅकोर तशेंच आहा आनी सायडीक पळय फुलां बीन कितें कितें लायल्या पड्डे बी आनी गणपती आसतना कितलें बरें दिसतालें न्हू डॅकोर पडलो खरंच पडलो ना ना शूटिंग चालू ना हांगसर पिक्चराची शूटिंग चालू ना हांगसर सगळ्याकडे काळो अंधेरा 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 ही अंधेरा सो गाइज गुड मॉर्निंग कारण काल ब्लॉग कंटिन्यू करूंकूच ना आयज दुसऱ्या दिसा ब्लॉग कंटिन्यू करता हांव आनी काल एक्चुली म्हाका तसो ब्लॉग कंटिन्यू करूंक विसरलें हांव मागीर तुमकां सांगलें एक्चुली नेवरे बीन करता म्हणून मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करूंकूच ना नेवरे करूंक ना कारण आमकां भरपूर टायम जालो न्हिदपाक गजाली बीन करता म्हणसर आनी आतां ब्रश बीन करून सकाळी हांव रेडी आसा आनी हांव भायर कोण आसा काय फाटल्यान ते बरें फाटल्यान आळस काडटा सकाळी सकाळी आळस दिता सो आतां चाव बीन पितले आनी पळोवया एक्चुली हांव सकाळी वचपाचें आसलें आतां बट सपोज संजेक ऑफ आसा सुट्टी आसा जाल्यार प्लॅनान मातसो चेंजीस जावं शकता सो पळोवया सद्या चाव घेतले हांव आनी मागीर फुल्लो प्लॅन तुमकां सांगता कारण पयलींच सांगून यूज ना कारण काल एक्चुली हांवें तुमकां सांगलेलें नेवरे करता म्हणून मागीर करूंकूच ना कारण प्लॅन सगळो चेंज जालो आनी तेज्या मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करूंक ना आनी बेस्ट म्हटल्यार ना पावस पडटा भायर पळय दाखयता एकदम वातावरण बरें थंड थंड आसा आनी दसवंत पळयात तांबडी काय बरी दिसता आनी हे पळयात तेंच्यो सगळ्या गाडयो आनी ती पळयात आमची ड्रीम गर्ल आनी हांव पळयात मोठो हे पळयात नयू नयू गुड मॉर्निंग म्हण गो आतां म्हण
गुड मॉर्निंग. तू म्हण मला गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दोस्तो. दोस्त कोण. सो गाईस चला आता चहा बीन पिऊया एक गरम गरम. आणि रातभर पाऊस चालू हा. वातावरण हांगसर बरं एकदम थंड थंड असा यांच्या हांगसर बरं दिसता. सकाळी उठून फ्रेश सामके. आणि वारे बीन थंड मारता. सो चला चहा घेऊया. रातभर इतलो पावस पडटालो की लायटूय येता वयताली. आणि हांगसर आमी सगळीं जाण च्या घेवंक बसलेली. आणि आईन न्हय शोले आनी पुरयो केल्ले एकदम टेस्टीचे. सो ते आमी सगळीं बसून एन्जॉय करताली. च्या घेतल्या उपरांत संजयान डॅकोर काडपाक सुरवात केली. आणि चवथ जाल्या उपरांत डॅकोर काडपाकूय तितलें वायट दिसता. कारण जितलें आमी मना पासून एक्सायटेड आसता चवथीक सामकी. गणपती येतलो आमी डॅकोर करपाक सुरू करता. आणि जेन्ना गणपती गेल्या उपरांत जेन्ना ते डॅकोर काडचें पडटा पळय तेन्ना एकदम भरपूर मनानसून वायट दिसता की डॅकोर काडटा आमी. सो संजयान हांगसर सगळे डॅकोर काडले. आणि बरें डॅकोर केल्लें एक्चुली. आनी तेज्या उपरांत न्हय फॅमिली टायम म्हणटात तसो आमी हांगसर चौगांय बीन बसून टायम एन्जॉय करताली. टायम स्पेंड करताली स्पेशली. आनी हांव भरपूर दिसांनी गेल्लें संजयागेर. सो भरपूर टायम स्पेंड केलो. आनी भायर एकदम थंड थंड पावस पडटालो. सो भरपूर बरी टायम स्पेंड करताली आमी. सो गायज दनपार जाल्ली हा. आनी म्हाका वचूंक जाय एक्चुली घरा. बट इतलो पावस पडटा हांगा भयानक पावस पडटा. आनी म्हाका अर्जंटली घरा वचूंक जाय काम आसा तेका लागून. आनी पावस भायर कसलो पडटा भायर. एकदम न्हू कंटिन्युअसली पावस चालू हा भायर नॉन स्टॉप. सो पावस पडटा एक गजाल जाली. दुसरें म्हटल्यार संजयाची गाडी घेवन तेजो भाव खंय तरी गेला. सो म्हाका भायरूय सरोंक गावना वचूंक गावना घरा मेन म्हटल्यार. आनी हांवें रेनकोटूय हाडूंक ना. एक प्रॉब्लम कितलेशेच प्रॉब्लम. सो पळयता केन्ना वयता तें. आनी आयचो ब्लॉग खबर ना म्हाका हांवें कसो केला. कारण चड लक्ष दिवंकूच ना हांवें आयच्या व्हिडियोचेर. ब्लॉग कंटिन्यू असो नासलोच. कारण बिजी उरलें हांव खंय वचोन. कारण खूब दिसांनी येयलें हांगसर. सो हांवें चडान चड टायम दिलो तांकां संजयाक बीन तेज्या आईक बीन उलोवपाक. व्हिडियोचेर तितलें हें करूंक ना. इग्नोर केलो. सो आयचो ब्लॉग कसो कितें जाता तो म्हाका एडिटींग करतना कळटलो. सो पळोवया ती केन्ना येती. ती येयली काय मागीर सोमतें जावं भायर सरतलें वचपाक. कारण ऑलमोस्ट 3:30 जाल्ली आहा. आनी प्लॅन एक्चुली करून येयल्लें हांव सकाळींच वयतलें म्हणून. बट मागीर प्लॅन चेंज जालो. आनी आतां सांज जाल्यार पळोवया केन्ना घरा पावता तें. जितले बेगीन पावत तितलें बरें आसा. कारण पावस अजिबात थांबपाचें कांय नांव घेयना. आनी हांव वेट करता. जेवन बीन रेडी आसा हांव वेट करता संजयाच्या भावाचो बीन केन्ना येता. आई बीन केन्ना येता. ती मातशी एका कामाक लागून भायर सरल्या सद्या. सो पळोवया येयली काय सोमतेच भायर सरतलें हांव वचपाक.